विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक स्वागतो. आमकां सगळ्यांक गोत्तस एक प्रति एकल्यार जिवनांतू यशस्वी मेळका जाल्यारी तांगेली म्हणल काणी असता. पद म्हळ्यारी यशस्साची काणी आमगेले निर्धारपण, कष्ट, लवचिकपण आणि एक अंतर्दृष्टी म्हणजे अंतर्दृष्टी जावका दृष्टिकोनय जावका हज वैरी अडिपायार हज्जी अडिपायारी फाउंडेशनारी असता. तसले एक अडिपायारी तांगेले एक संस्थो बांधून घेवन बेळमण्णांतू कामाक्षी इंजिनियर्स म्हणून यशस्वी जावन चलायस्त आशिल्ले श्री सुधीर कामत आज आमगेले युवा साधक कार्यक्रमाक आमगेले सोयरी जावन आसाची हांगेला उल्लोवच्याक आमकां एक सदवकाशी मेळ्ळा. हांणी बेळमण्णांतुले श्री सुधाकर कामत आणि श्रीमती लता कामत हांगेले मलगड चेल्लो जावन 1987 अंतू जन्म आयलींची. हांकां दोनी भाव सुमित आणि वासुदेव. हांगेल बायल सुमेधा कामत हांकां 5 वर्साचे चिले चेडूस समृद्धी कामत. हांणी डिप्लोमा जातरी इंजिनियरिंग डिग्री करून 2 कडेन कामां राबून मागीर आपणाले म्हणले स्ವಂತ कंपनी स्ವಂತ गांवांतूय येवन ती कंपनी प्रामाणिकता आणि श्रमशीलता म्हणारी एफर्ट सारी तांगेल कंपनी बांधून घेवन यशस्वी जावन चलायस्त आसाची. असल एक नमने इट्टिगा तांणी तांगेल कंपनी खातीर इट्टिगा कसे दवरल्या म्हणारी प्रामाणिकतेची ताजेन बांधून वैरत आसाची. वै हांणी 2010-12 डिप्लोमा जातरी हांगे इंजिनियरिंग डिग्री जातरी NIT सुरतकल हांगा साइट मॅनेजर तशीची 12-2014 ताईं कन्सल्टिंग इंजिनियर जावन मणिपाल युनिव्हर्सिटींतू 2014-2016 असिस्टंट रेसिडेन्शियल इंजिनियर निट्टे युनिव्हर्सिटींतू नंतर 2016 सुकून स्वंताचे आपणाले कन्स्ट्रक्शन बिझनेस करून मुखार वत आसाची. बेळमण्णांतू विठोबा मंदिर, वेडिंग हॉल कटपाडी, वेंकटरमण टेंपल कॉम्प्लेक्स, शिरवांतू हाय रायज बिल्डिंग्स आणि ಕಾರ್ಕಳ, ಉಡುಪಿ, ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕೋಟ हांगा सुತ್ತमुत्तल रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट्साचे कन्स्ट्रक्शन आणि कन्सल्टेशन करत आसाची. हांगा आम्ही आमगेले वाहिनींतू स्वागत करया आणि पुरा वीक्षकांक वापस स्वागत करता आणि नमस्कारू. तशीची हांगेले प्रयाणाचे काणी आम्ही ऐकूया. सुधीर तुमका नमस्कारू आणि आमगेल वाहिनींतू स्वागत. सुरेख हांव तुमका कंग्रॅच्युलेशन्स दिता. थँक्यू. इता म्हळ्यारी तुम्ही काम आराबून काम सोडून तुमगेले स्ವಂತ एक व्यार घालेलं आसा आणि व्यार घालेल्याक तुम्ही यशस्वी जावन वत आसाची. यशस्वी एक सुलभ येवची वस्तू नाही ते ताका तुमगेले हार्ड वर्क, श्रम, पॅशन सगळ्याचे अनुभवाचे पुरा प्रयाण म्हण आसा. तशें आमी आतां तुमगेले प्रयाणा विशय ऐकूया. आमगेले वीक्षकांक भारी एक नमुन्याचे इंटरेस्टारी आम्ही कशी तुम्ही अशी मुखार येयलींची म्हण ऐकूया. ओके. सुरू सुरू करतना प्रथम जावन तुमगेले चेडूपण सान तुमगेले इंटरेस्ट हाजे बगे आमकां सांगतावे. बट सुरेख आमगेले एक सन मोठा गाव बेलमण म्हणाला जाल्यार कसं तुम्हाला आमकां ಕಾರ್ಕಳ, पडुबिद्री ताजे मध्यंतून बेलमण म्हणाले एक गाम असता. म्हगेले एक इंटेन्शन कसं आशिल्लें म्हळ्यार सानपण दाखून आमगेले बेलमणांत एक कसं म्हगेले जाल्यार एक नांव घेवका म्हणल्यार एक इंटेन्शन आशिल्लें. तशें आसतना म्हगेलें एज्युकेशन कशें जालें म्हळ्यार आमगेले घरा दाखून शिके मुखार एक बोर्ड स्कूल म्हणाल अशें कन्नड मिडियम स्कूल. ओके. गव्हर्नमेंट स्कूल. एका क्लास दाखून 7 क्लास आमी बोर्ड स्कुलांत एज्युकेशन जालें म्हगेलें. थंय दाखून नेक्स्ट 8 क्लास दाखून धांचे क्लास थंय गव्हर्नमेंट ज्युनियर कॉलेज बेलमण थंयची एज्युकेशन जालें. तें एज्युकेशन जाता आसतना थंय कसं जालें म्हगेले फ्रेंड्स केलो उडोड इंग्लीश मिडियम स्कूल खंय थंय वचचें स्टार्ट जालें. तेन्ना म्हाका एक म्हगेले मना एक आयली की कसं म्हळ्यार आनी पुरो ओडोड ओडोड हँड ओवर इंग्लीश मिडियम त्या बरोबर वता आसतात.
आमकां साधन करून जत्तगी म्हळ्यार आमगेल्या समाजांतू आमी एज्युकेशन मस्त उणें म्हळ्यार कन्नड मिडियम शिकिलो हांव असल पर करूं जायतगी म्हळ्यार लायक धंय तेन्नाकून म्हगेलें मायंड आशिल्लें जाल्यार हांव तेका कसलें लायक मत दिवचे वचनी कशें आमगेलें मुखार आमगे लायक मुखार एक थीम म्हळ्यार नाशिल्लें कसं जावका म्हळ्यार लायक म्हगेलें नाशिल्लें गोल म्हण गोल म्हळ्यार लायक कसं तेन्ना कसं ना वय ಒಟ್ಟು एज्युकेशन मेळते गेले आमी घेते गेली जाल्यार लायक एज्युकेशन ते कन्नड माध्यमांचें आमकां एज्युकेशन मेळ्ळें तांकां आमकां कशें म्हळ्यार थियरिटिकली मेळ्ळें जाल्यार प्रॅक्टिकली तांकां मास्टरान पळय दिल्लें एज्युकेशन खाली बुकां थियरी न्ही ते प्रॅक्टिकली जावन आमकां भार लायक एक एज्युकेशन मेळ्ळेलें आशिल्लें व्हेरी गुड तशें जावन आमी कशें केलें नेक्स्ट धांची क्लास तर म्हाका श्री बोरेंद्र कॉलेज कारकळांतू फर्स्ट PUC आनी सेकंड PUC थंय शिकलो तेन्ना एक इंटेन्शन आशिल्लें कशें म्हळ्यार सेकंड PUCन सायन्स घेतलें सायन्स घेतलें कसं जालें म्हळ्यार म्हगेले फ्रेंड्स पुरा हांव डॉक्टर जाता इंजिनियर जाता तशें करून म्हणून स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका एक मन आयलें ओ हांव एक डॉक्टर जावंक ना इंजिनियर जावंका तशी सेकंड PUC जालें सेकंड PUC जातरी ते म्हाका एक कारकळचो फ्रेंड मेळ्ळो चंद्रकांत म्हणून सो आमगेलें फ्रेंडशीप लायक हेजेर चलता आशिल्लें तेन्ना म्हाका एक इंटेन्शन आशिल्लें कसं म्हळ्यार तो कसं करतगी मुखारी हांव तागेलो टू शिकचें म्हणून तो डॉक्टर जाल्यार डॉक्टर इंजिनियर जाल्यार इंजिनियर म्हणून तशें आसतना सेकंड PUC जालें सेकंड PUC मार्क थोडे उणें म्हाका तेन्ना CET बरोवचें जाय न्ही तेन्ना एक ऑप्शन मेळ्ळें डिप्लोमा करूं येता म्हळ्यार एक ऑप्शन येता चंद्रकांत म्हणलो आमी वयर आमी डिप्लोमा करुया रे म्हणून हांव जायते ओटूचे डिप्लोमा करुया म्हणलें हांव म्हणलें डिप्लोमान मस्त वेरायटी आसता न्हू विंगड विंगड ब्रांचीस आसता न्हू खंयचे करुया आमी तेन्ना म्हणलो हांव IT रे कंप्युटर सायन्स करचें म्हणलें लायक आसता म्हणलें IT पुरो लायक पुरो जन IT येता म्हणलो जायत तशें हांव IT जायत म्हणलें तशें आमी KPTन तांगेलें हें आशिल्लें कसं सिलेक्शन आशिल्लें सीट सिलेक्शन थंय वताना ताका फस्ट ताका मार्क्स बी चड आशिल्लो ताका भितर आपयलें ताका कंप्युटर सायन्स निट्टेंतू मेळ्ळें नेक्स्ट म्हगेले रावंड येताना एक वार सोन म्हगेले रावंड येयलें तेन्ना ते पळयताना कंप्युटर सायन्स ना तो म्हणलो मॅनेजमेंट सिटार तुमकां कंप्युटर सायन्स मेळटा म्हणलें तेन्ना म्हणलें मॅनेजमेंटार आमकां साथ दिना तितलें दोड्ड बरोवंक आमकां कसं आसल्यार फ्री सिटार जावका म्हणून तेन्ना ताणें म्हणलें तशें जाल्यार तुका तिनूय ब्रांच व्हरला सिवील मेकॅनिकल आनी इलेक्ट्रिकल आनी तिनीन तूं खंयचे तुगेलें चूज म्हणलो तेन्ना म्हाका एक्चुअली म्हाका जाल्यार सिवील म्हळ्यार कसं म्हणून म्हाका गुर्तूना तेन्ना ताणें पळयलें चड सीट सिवील आशिल्लें तो म्हणलो न्यू सिवील तोकडली व्हडलें लागतलें म्हणलो तेंचे म्हणलो मास्टर हांव तेन्ना देवाल वयर आनी गुरू वयर भायर गेल्लें खंयचे जाल्यार रिवड ना आमी मेन कसं आसता म्हळ्यार एक घेतले नंतर आमी ताजे भितर इंडीप जावन वचूका आनी तांचो साधन करूं तशें जावन सिवील घेतलें त्या स्टेजार सिवील घेतले नंतर सिवीलांत हांव कंटिन्युएशन केलें डिप्लोमा केलें डिप्लोमान तूं डिस्टिंक्शनार पास जालो ताजे नंतर थंय कसं म्हळ्यार एक इंटरव्यू आयली इंटरव्यू येताना कंपनीचे खाली त्याग जाणां मात सिलेक्शन म्हणून आशिल्लें मस्त जेन्ना चमकलीं आमी ST इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून बॉम्बे कंपनी हांव म्हणलें बॉम्बे कंपनी हांव वचना म्हाका बेलमोना जावका तेन्ना म्हणलें ती तूं कसं मारया बॉम्बे कंपनी वचना दुड्ड जावका न्हू दुड्ड जावपा जाल्यार तूं गांव सोडून वचूंकच येता भायर ताका दुडवा प्रश्न न्ही म्हाका कसं म्हळ्यार आमी शिकिल्ले गांव आसा म्हाका गांवांत तूं कसं म्हणून कोट जाल्यार गांवांत करता तेन्ना म्हणलें तूं गांवांत कोट जाल्यार इतलें पळय शिकिल्लें कसं लायक ताका म्हणना कसं न्ही म्हणून कोरका म्हाका जाल्यार तो मास्टर म्हणलो एक इंटरव्यू अटेंड जा तुका एक इंटरव्यू फेस करचें कशें म्हणून कळटा इतल्याची तूं जॉब सिलेक्ट वचूं नाका म्हणून हांव सिलेक्ट जाल्यार जावका म्हणून ना तूं सिलेक्ट जावचो प्रश्न तूं वच अटेंड जाल्यार पुरो म्हणलो तशें हांव वचून अटेंड जाल्लो जाल्यार देवाल दय की कसं म्हणून गुर्ता तांचो सिलेक्शन जालें हांव एकलो सिलेक्ट जालो तशें म्हगेले 2 फ्रेंड्स तांणी बॉम्बे गेल्लीं ती म्हाका एक हांव म्हणलें म्हाका सद्या जॉइन जावचें जायना म्हाका एक म्हयनो टायम जावका म्हणून सांगलें एक म्हयनो टायम घेतलो तांणी म्हणलें इमिडिएटली तुमी जॉइन जाल्यार मानता नाजाल्यार तुमकां ते डिस्क्वॉलिफाय करतात आनी दुसऱ्यांक ऑप्शन दितात ते म्हणून तेन्ना हांव लेखलें कसं म्हळ्यार इंजिनियरींग करता म्हाका इता म्हळ्यार खाली डिप्लोमा केल्या निमित्त कसं जालें गांवांत म्हाका तितलें एक मेळटा नाशिल्लें रेस्पेक्टय नाशिल्लें रेस्पेक्ट म्हणून न्ही म्हळ्यार एक आमकां ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली कसं करचें म्हणून म्हाका कळ्ळें हांव लेखलें इंजिनियरींग केल्यार तांकां मुखार वचून कसं न्ही करूं येता आमगेल्या गांवांत कसं न्ही करूं येता म्हळ्यार थिंकींग दवर न्हू इंजिनियरिंगान तो CET बरयलें CETन लायक रँक आयलें तांतूय हांव घरकडच्याले एक सांगलें कसं म्हळ्यार कारकळ दाखून ह्या सरावंडिंगार इंजिनियरींग सीट फ्री सीट म्हणल्यार मात्र हांव करचें नाजाल्यार इंजिनियरींग करना म्हणून डिप्लोमान सिवील हें केलें CET बरयलें तांतू रँक मेळ्ळें निट्टे युनिवर्सिटींतून म्हाका फ्री सीट मेळ्ळें सिवील तशें हांव न्हू फ्री सीट मेळटरी तांतू एज्युकेशन कंटिन्युएशन केलें तांतूय लायक मार्क आयले सो आमगेले ह्या टायप एज्युकेशन हिस्ट्री
वत्त वत्त गेले मुखार गेले वय 2000 थंय तुमकां वय थंय केलो फ्रेंड्स बरोबर मेळ्ळी ती मस्त नमुन्यांचे एक नमुने लायफ विंगर लायफ विंगड जालें म्हळ्यार फस्ट एक्चुअली आमकां गुर्त नाशिल्लें कशें वचूं काय म्हणल्यार एक हाद आमकां गुर्त नाशिल्लें आमी मुखार मुखार गेले तशी आमकां ते वाट मेळटा गेले म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आमी हांगा राबूनची ते मुखार कशें म्हण आमकां दिसना आमी आमच्या जिवनांत मुखार वत्त 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 वचूं का खंय स्टॉप दिवचे न्हय सो आमी आईल ऑपॉर्च्युनिटी घेतोच आयलो ऑपॉर्च्युनिटी घेताची मुखार मुखार वत्ता आसता सो कसं जाता ते मुखार वताना आमकां ते विंगड वाट दिसता वता खंयची वाट एंड म्हूण आसना ते तूं वाट डिफरंट डिफरंट वेज एक अशी वाट दोन जाता वता तशें आमकां कशें जालें डिप्लोमा जावन इंजिनियरींग येताना इंजिनियरींग मुखार वताना म्हाका मस्त नमुने वाट दिसली म्हळ्यार खाली एज्युकेशन तांदूळ मस्त आनी एक सांगता हांव डिप्लोमा आनी इंजिनियरिंगान तूं मस्त फरक कसो म्हळ्यार इंजिनियरींग म्हळ्यार खाली थियरी म्हळ्यार थियरेटिकली आसता इंजिनियरींग डिप्लोमा म्हळ्यार कसं म्हळ्यार तुमकां प्रॅक्टिकल सो प्रॅक्टिकली तुमी थरो जावचे डिप्लोमांत करेक्ट थियरेटिकली तुमी थरो जावचे इंजिनियरींग सो मागीर एक ऑपॉर्च्युनिटी कसं म्हाका प्रॅक्टिकली मेळ्ळें थियरेटिकली मेळ्ळें सो म्हाका तशें जावन कसं मुखार कसं न्ही पुरी येता म्हळ्यार एक धैर्य आयलें तशें मुखार वता वताना आतां फस्ट हांव लेखलें म्हगेलें तें शिकून जालें कसं करता ते इंटरव्यू करून मस्त आयलें तर हांव फस्ट गेलें कसं म्हळ्यार इंटरव्यू येताना दूर दूर कंपेन कसं आसता म्हाका खंयचें नाका बॉम्बेचे बेंगलोरचे कसं आयलें ताका लोकल येयलें कसं आयलें म्हाका दिया ती म्हणून तांगेलें सांगलें मार्शल ताका तो म्हणलो ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ ದೂರ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರೋದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲ ಸಕಮ್ನ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನಿ ನಾಶ ಅಶಪುರೋ ज्याला विंगड कंपनी हंगे काम करता न्हू तांगेला आनी तुजें काम करता मोकार कसं वाट दाखयता देव म्हणून सांगल्या तशेंची NIT सुरत कलांतो एक कन्स्ट्रक्शन कंपनी आयली तेन्ना हांव थंय वचून कसं केलें एक सायट इंजिनियरींग जावन ते जॉइन जालो रामकी इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून एक कंपनी आशिल्ली तांकां सायट इंजिनियर जावन जॉइन जालो थंय एक 1.5 वर्साचे प्रोजेक्ट केल्ले मेकॅनिकल डिपार्टमेंट बिल्डींग बांदलें आनी एक सायन्स डिपार्टमेंट म्हणून एक लॅब आशिल्लें तें बांदलें कशें एक 1.5 वर्साचे आमी जर्नी भारी छंद घेवन स्टार्टिंग जाल्लें ते जात जात म्हणटा तांगेलें कसं जालें शनी म्हणटाना प्रोजेक्ट एंड जाल्लें एंड जाताना तांणी म्हणलें आमी नेक्स्ट तुका बेंगलोर प्रोजेक्ट आमगेलें तुका बेंगलोराक शिफ्ट करता पडटली ताका हांव म्हणलें फस्ट ताकाची पळय आमी गांवांत तुज्या म्हाका बेंगलोरान नाका म्हणून ताका तांणी कसं केलें म्हळ्यार ना तूं स्टार्टींग एक फावटी यो बेंगलोराक बेंगलोरचें वेदर पळय तुगे मायंड थोडें चेंज जावचें पुरो तूं हांगाची हें बेलमनाची नाजाल्यार कारकळाची हांगाची म्हूण लेखून बसूं नाका थोडे म्हयने म्हणटाय थोडे दीस यो हांव म्हणलें जायते येता पळय या कशें येता पळय एक फावटी जाल्यार म्हागेलें मन हांव ताका गेल्लो जाल्यार म्हगेलें मन कसं म्हळ्यार हांये कडेन आशिल्लें जाल्यार आमगेलें गांव आमगेलें बेलमण आमगेलें जन संस्कृत आमगे घरा आशिल्ले जन कसं म्हळ्यार आमकां डेली तांगे आसून आतां कसं जाता म्हळ्यार आमी दूर दूर वचून काम करूं येता जॉब करूं येता दुड्ड मेळटा जाल्यार नेमदी मेळटा समाधान मेळना दुड्ड कितलेंय मेळना पुरो तुमकां आजी तुमी एक सांबाळ 1 लक्ष सांबाळार अशें पुरो 2 लक्ष सांबाळ अशें पुरो जाल्यार आमकां गांवां आशिल्लें नेमदी ते 3 लक्ष ना आमकां मेन हांव पळयलें कसं म्हळ्यार दुड्ड पळोवचें वचें न्ही आमकां नेमदी जावपाक आमकां एक गांवांत एक सॅटिस्फॅक्शन जावका आनी गांवां एक रेस्पेक्ट जावका म्हणल्यार एक पळोवचें गेलो तशें आसतना बेंगलोरान तूं 1 महिना 2 महिना हांव तें काम केल्लें सांगलें लेका थंय म्हाका उडपाचो एकलो बिल्डर मेळ्ळो ते कसं जालें म्हळ्यार आमगेली कन्सल्टींग कंपनी तागेलें कंस्ट्रक्शन करचें ताणें ताका तो म्हणलो तूं हांगा लायक काम करता तुका म्हगेली कंपनी यो तुका उडपान तूं काम दिता तूं म्हगेल्यान यो म्हणलो ऑपॉर्च्युनिटी त्यावेळी ताका ताणें बेलमणान तूं एक प्रोजेक्ट करूच टायम घाल्लें बेलमणान ताका लिंक आशिल्ली कसं म्हणून थंय दिता म्हण तागेलें कसं कितें डिले जालें प्रोजेक्ट तेन्ना सुरत कलान दिता म्हणलो हांव म्हणलें जायत खंय जाल्यार पडना हांव तें जॉब ड्रॉप केल्लें घरा आयलो घरा येताना तेजे नंतर ताका कॉन्टेक्ट केल्लें ताका तो म्हणलो यो आतांची म्हगेलें प्रोजेक्ट जावचो लेट जाता तशें सॉरी तुका आत्तां म्हाका कसं करूंच जायना म्हणलो ताका म्हणलें ತೊಂದರೆ ना जावची परत सांगा एकाची कसं नाही मुखार कसं नाही चेंज आसता पूर म्हणून सीधा ड्रॉप केलें घरांत 2 महिने घरा आयलो ओके तेन्ना तुमी ल्हान अम्मा कसं म्हणटाले तुमकां ना म्हाका तें एक सपोर्ट कसं म्हणारी आनम आमकां कसं म्हणारी तूं कामा वचूं का आतलें काम कोर का आमकां इतलें संपादन कोर का तें कसं नाही आशिल्लें आनू खंयचें आशिल्लें आमना स्ವಂತ एक होटेल आशिल्लें फाना मट्टा होटेल आमगेले अन्नाल होटेल फेमस फॉर गोळी भाजी अच्छा म्हळ्यार 30 वर्साचे अन्नान कसं केलें म्हळ्यार आमगेले बेलमणांत एक आंब्यारुका पंदा एक सान एक कॅन्टीन तांतू बार लायक म्हळ्यार त्या एज्युकेशन टायमार हांव अन्नाक सपोर्ट करता हेल्प म्हळ्यार
म्हगेल्यात अप टू सेकंड पीयूस ते हांव एज्युकेशन वताना सांजवाड नंतर येवन हॉटलार रावचे बय हॉटलार रावून अन्नाक म्हगेल जाल्यार तितली कितली हेल्प जाता तितलो हांव अन्न हेल्प करता आशिल्लो अन्नाक खुशी जाता आशिल्ली कित्याक मारे आमचे लोटू आसता आसाम बय एक 30 ವರ್ಷ ಅನ್ನಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಪನ್ನಂತೂಜೆ ಹೋಟೆಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್ मस्त ಭಾರಿ कट्ट केलं. ಭಾರಿ हो. कष्ट पविला सांगना तांक भारी एक त्या हॉटेल भारी फेमस हॉटेल जाला अच्छा बरी कोणी फॉरेनर लोक ना इल्ली कोणी कामा तेरना गोळी भाजी म्हणाली ते व्हेरी गुड फेमस जाला तशी त्यात आम्ही त्यांना लोटू काम करता तसे अन्नाला एक म्हणता कसं म्हणारी तुका त्यांचे काम जाऊ का ह्यांचे काम जाऊ का आम्ही कसं नाही फोर्स करणार तुका कशी तुका मना कशी असे त्या तू करतव असं आमकां ह्यांचे कोरका त्यांचे कोरका म्हळ्यार कसं तशें आम्हाला लायक सपोर्ट आशिल्ले तेन्ना गांवतले मस्त सपोर्ट आशिल्लो गांवतले पुरा तांकां कसं आशिल्लें म्हणारी हांव ते गांव आशिल्ले तशी तांकां लायक हेल्प हेल्प कसं म्हळ्यार कसं नाही ते मंदिरा फंक्शन जावं कसं जावं तें आसता ओके व्हेरी गुड इथं म्हणारी पुरोजन कसं आसा बँगलोर आसा ती मुंबय ते आसा ते मंदिरांत कोण येना ती सो हांव मुगेलपण म्हणचे न्ही जाल्यार हांव म्हणचे कसं म्हळ्यार तसं आमगेले तसं लायक सारकें केला आमच्या गांव आसुता तेन्ना कसं येता म्हणारी ते गांव डेव्हलपमेंट जेवच्याक साथ दिसता आणि आमगेले देव धर्म कसं आसा की ते खंय स्टॉप जायना एक्झॅक्टली ते कंटिन्युएशन जाता वता तशें आसतना त्या म्हगेलें एक मना आशिल्लें ते 2 म्हयन्यांत हांव ते केन्ना गांव आयलें की ते बँगलोर जॉब सोन तेन्ना हांव लेखलें कसं करचें न्ही मुखारी आतां ओन करता म्हणून जाल्यार आमगेलें कसं न्ही तितलें एक म्हणटा फंडींग कसं ना कसं न्ही ओन करूंक जाल्यार थोडी अपनी फंड जावका अशें केन्नाय कसं म्हळ्यार जॉब वेकन्सी पेपर पळयता वचचें कसं न्ही जॉब मेळटा गे पळया तशींची पेपर पळयता आसतना एक दीस निट्टे युनिवर्सिटीन गेल्यार ऍड आयला निट्टे युनिवर्सिटीन तूं असिस्टंट रेसिडेंट इंजिनियर जावका सगळे युनिवर्सिटीचे प्रोजेक्ट पळोवचाक म्हणून ते येवपास आश उठयली हांव शिकले कॉलेज तितले थोडे कॉलेज हांव शिकला सो ते कॉलेजान तूं म्हाका एक काम मेळ्ळारी तेचे कसं केल्लें तांणी इंटरव्यू आपयला इंटरव्यू रामभवन कोडेलान तूं इंटरव्यू दवरला विशाल हेगडे विनायक देसाय तांणी आशिल्ली युनिवर्सिटी मेन सो इंटरव्यू व्हडली मोठा आशिल्ली थंय मस्त जन आशिल्लीं कित्याक म्हळ्यार कॉम्पिटिशन मस्त आशिल्लें म्हळ्यार पुरो जनाक निट्टे युनिवर्सिटी भितर एक एंट्री घेवका थंय एक प्रोजेक्ट इन्चार्ज जावका म्हणून एक आश आशिल्ली जाल्यार हांव तांकां कशें गेलें म्हणारी म्हाका कसं ना मेळपाचें म्हळ्यार आश म्हाका नाशिल्ली जस्ट एक एअरलायन करची फुली पटी कशें केली ह्या पटी तशें केलें थंय जाल्यार कसं आशिल्लें म्हळ्यार पोस्टींग एकच ते तुमकां मेळ्ळें जन वस्त आशिल्लें त्या पोस्टींग म्हाका मेळ्ळें व्हेरी गुड देवाल दय गुरुल दय थंय अशें 3 कंपनी काम करून कंपनी काम जाल्लें मागीर सोण हय थंय गेले म्हणलें हय ते कसं ते निट्टे थंय वताना ते लायकोन काम केल्लें थंय म्हाका कसं म्हळ्यार त्या टायमार म्हाका एक हें जालें आमी इतलें पुरो काम करता आसत जाल्यार म्हाका ते जॉबान सॅटिस्फॅक्शन म्हळ्यार नाशिल्लें म्हाका थंय गेल्यार देरळकट्टे युनिवर्सिटी आशिल्ली थंय आशिल्लें थंय गेल्यार मागीर एट्रॅक्शन हांगा गांवां कडेन तूं जाता आशिल्लें म्हाका हांगा कसं गांवांत तूं कसं नाही पळोवका मागीर गेलें म्हळ्यार आसूं का आतां आमी इतलें पुरो केल्लें हांव कसं केलें दुसऱ्या कोसकर गोळटा आसत मेगेल कोसकर म्हळ्यार कसं ना हांव कोणतरी हांव रिकॉग्निशन कसं घेता म्हणून जाल्यार मेगेल न्हय निट्टे युनिवर्सिटी मणिपाल युनिवर्सिटी हांव थंय गेलें कामाचो हय हांव खंय गेल्यार हांव कामाचो मात्र मेगेलें म्हळ्यार कसं ना तशें हांव कसं केलें तें ड्रॉप केलें जॉब ड्रॉप करून मेगेलें एक स्ವಂತ उद्यम कोरका म्हळ्यार हाजे अभिप्राय कर हांव बेलमणान तूं मेगेलें स्ವಂತ केल्लें जाल्यार स्ವಂತ करतना फ्रँकली सांगचें तेन्ना मेगेलें बंडवाळ म्हळ्यार कसं ना चॅलेंजेस मस्त चॅलेंजेस चॅलेंज आशिल्लें स्टार्टींग कोरका जाल्यार कसं एक बिझनेस आमी स्टार्ट कोरका जाल्यार कसं करता चर्चे जन आमगेले एक पाल बंडवाळ म्हणून दवरून नेक्स्ट बिझनेस कोत्ता त्या टायमार मेगेलें कसं एक बंडवाळ म्हळ्यार कसं ना आशिल्लें खाली कशी बुद्धी यूज करता म्हळ्यार तें एक मंत्र आशिल्लें विजडम नॉलेज आशिल्लें कित्याक म्हळ्यार हांव तितलें पुरो काम केलें मी तांत म्हाका एक पुरो मेळ्ळें एक्सपिरियन्स मेळ्ळें कशी करूं येता कसं करूं येता चॅलेंजींग कशी घेवं येता मॅनेजमेंट कशी करूं येता लेबर कशी हँडल करूं येता त्या पुरा विशय म्हाका तांत शिकवण मेळ्ळी सो पाठ मेळ्ळें लायक पाठ मेळ्ळो कशें करूं येता म्हळ्यार पुरो पाठ तुमकां मेळ्ळो त्या पॉयंट्स पुरो मागीर आनी कसं म्हळ्यार 3-4 कडेन कामां वताना विंगड मेंटॅलिटी आशिल्ली जनाल्या पुरो मेंटॅलिटी कळ्ळी आमकां कशी जन तांकां कशें हँडल करता कशें प्रोजेक्ट करता आनी प्रोजेक्टाचेर टायमलायन कशी क्वॉलिटी कशी ते कशी हँडल करता पुरो आमकां एकच थिमांत मेळ्ळें सो ते पुरो पॉयंट्स हांव घेता गेलो आनी हांगा बेलमणान ते स्टार्ट केलें बेलमणा स्टार्ट करतना आमगेलें बेलमण पंचायत आमगेलें बाबूमाल घर आशिल्लें बाबूमादागेर तेन्ना हांव लेखलें आमगेलें ओन विंगड केल्यार ते भाड्यान दिवपा आमगेलें एक सना मोट्टा एक कोरया सायडाक पळया कशें जाता म्हणून पळया म्हळ्यार फर्स्ट टायम म्हाका गोतना कशें जाता म्हणून एक केलें स्टार्ट करतरी 1 वर्स कसलें ना म्हाका वर्दीक जाल्यार कितें ना जायनी
म्हाका आजूनय फाल्ली गॅरंटी कसं नाही पण एक मेळटा म्हणल्यार एक ते म्हगेलें मना आशिल्लें दृढ निश्चय अशें. पळय गॅरंटी विश्वास. विश्वास कित्याक म्हळ्यार कसं नाही एक आमी नवें करताना पुरोजनाक भंय आसता वय इतले व्हड कंपनी काम करता इतले संबळ घेता पायपान देता परत सोन वता थंय गेले नंतर कसं नाही जायत वेळा म्हणल्यार एक मनान ते भीती. भीती आसता तशी हांव कसं केल्लें व्हडना थंय दाबलो 1 वर्स कसं नाही मेळ्ळें जाल्यार आमकां स्टार्टींग आमकां सपोर्ट दिलेले बेलमणच्यानच हांव कन्स्ट्रक्शन जावन आयले नंतर बेलमणांत म्हाका टोटल 9 दाखून 10 घर बेलमणांतू कन्स्ट्रक्शन करूंक वता मेळटा ग्रेट वंडरफुल. इतले सान गांवांतू आमचे केलेले पर्टिक्युलरली आमचे केलेलेची विंगड पुरोजन म्हाका तांकां नगर. म्हळ्यार आमचे केले म्हणून सांगना हांव म्हाका पुरोजनांना सपोर्ट केला गांवतल्यान पुरा फॅमिली कास्टाच्यांनी म्हाका हेल्प केला वंडरफुल. जाल्यार पर्टिक्युलरली आमगे तितले सान समाजांतू 10 आमचे केलेले घर म्हाका मेळ्ळेले बेलमणां सुरेकर आमकां विठ्ठल दास म्हणून कारण म्हाका एक फर्स्ट आमगे घरा लागीं केन्नाय आमकां नेबर काय म्हणाले आमगे घरा वयर एक बंद एक वर्स घर रिनोवेशन करूं तुमची करी म्हणून तांगेल घर स्टार्ट करता आमकां आमचे केलें मस्त घर मेळ्ळें तशें तें घर पळय आमी करता गेलीं चंद्री तशी घरा काम करता वताना मुखार सून आमकां एक हायर व्हड बिल्डिंगार वचूंका तसल पर एक आश आयली तेन्ना विठोबा भजना मंदिर रिनोवेशन जावचें म्हणून एक जालें आमी बेलमणांतू. बेलमणांतू विठोबा भजना मंदिर रिनोवेशन करतना ताणें म्हाका दिमगिलें तूं हें करूं येता म्हणून ताका म्हणलें हांव गॅरंटी करता म्हाका मेळ्ळें एक ऑपॉर्च्युनिटी ऑपॉर्च्युनिटी. तें हांव यूज करता म्हणून सांगलें तशी त्या तांकां कशें जाय गी त्या प्रमाणे मस्त आयडिया विंगड आयडिया करून आमी ते इन टायमार ते काम करून दिल्लें स्वामी येयलीं ती स्वामी कारण ती इनॉग्रेशन जाल्लें तें मंदीर पळोवन म्हाका मस्त काम म्हणून स्टार्ट जालें हय तितले सान प्लेसार ते कंजेस्टन अशें मंदीर फुल मॉडिफाय करून ताका हॉल हें तें करून करेक्ट केलें न्हू तेन्ना जेन्ना कळ्ळें हो कशें काम दिलें हो करता म्हणल्यार एक आमकां मेन कसं विश्वास. आनी कसं म्हणल्यार आमकां ते शो करूंक काही ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्लें एक घर करताना कसं करता खाली घराची माणसं पळयता ती ह्या पुरा करताना कसं जाता आमकां ऑटोमॅटिकली कॉन्टॅक्ट्स मेळटा 4 जण येताची ते पळयता ती आनी वाडीके हॉल जाले पयलीं मस्त जाण येतात तांचो वय तर निमगिता तांतले विंगड मंदिराचे हो हे कोण केलेलो रे तशें पळय निमगिता ती तेन्ना आमकां ते कॉन्टॅक्ट्स मेळटा वता ग्रेट. त्या जालें ताज्या तर म्हाका एक मनशान मस्त हेल्प केलेलें आसा ते कोण म्हळ्यार प्रशांत कामत म्हणून तांणी दुबय आसूचे स्ट्रक्चरल इंजिनियर जावन आसात तांणी अशेंच एक हांगा मनशा कलांत एक बिल्डींग कोरता म्हणून एक प्लॅन तांगेले आशिल्लें जाल्यार तांगेल कॉन्टॅक्ट म्हाका दिलेलो एक पर्सन आसा तो म्हगेलो क्लोज फ्रेंड नवीन शणै तो बेलमणचोची कशी हें पुरा आमकां गेल्ली कशी लिंक एकला लिंक म्हळ्यार बेलमण एकला लिंक घेवन तागेले थ्रूच आमी ते चॅनल घेवन वता शकतलीं ती नवीन शणै लिंकार म्हाका प्रशांत कामत तांगेलो कॉन्टॅक्ट जाला तांणी सांगलें तुका साध्य आसा मनशा कलांत पेंटान तुची 3 सायड बिल्डींग आसा येदूर रोड आसा त्या सासन म्हाका एक बिल्डींग बांदूं तुका जाता काय म्हणून निमगिल तांणी ताका म्हणा जानेतील कसं ना कोरिया कोण दिता म्हणून सांगलें तशेंची सांगील टायमार त्या बिल्डींग जाल्ल्या त्या बिल्डींग जाताना ते कसं जालें म्हळ्यार कोवीड स्टार्ट जालें सो म्हाका एक मस्त पेट्टू म्हळ्यार व्हडली बिल्डींग स्टार्ट केल्या इतल्याची कोवीड लॉकडावन सो त्या टायमार कसं जालें म्हळ्यार त्या बिल्डींग स्टार्ट करच्या टायमार ताजे फुडें म्हाका वाडीक जावन आशिल्ली कोवीड टायमार कसं जालें म्हळ्यार मुगेले बायल ती गुरबीणपण आशिल्ली हांगा आस्पत्रे बुडपा आस्पत्रे आशिल्ली ती सो त्या म्हाका एक मस्त हें जालें कसं म्हळ्यार एक लेखार प्लस म्हणून लेखता कितें म्हळ्यार 1 म्हयनो आमकां खंय भायर वचना आशिल्लें तेन्ना हांव खंय आशिल्लें म्हळ्यार आस्पत्रे आशिल्ली तिगेल कॅर घेवच्याक सो म्हाका कसं म्हळ्यार फॅमिलीक 1 म्हयनो हांव तांकां स्पेंड केलें म्हाका जालें एवरीथिंग इज रॉन ते कसं म्हाका पुरो लाभेकोस्कर आयले म्हणून हांव लेखता गेलो कोवीड टायमारीची गेले चिलेले बर्थ जालें सो म्हाका बारीक एक लेखा खुशी जाली कसं म्हळ्यार आमकां ते कोवीड म्हणाल्याच पळय ती एक फॅमिली रिलेशन्स आमकां ते डेव्हलप डेव्हलपमेंट जालें त्या टायमार म्हळ्यार कोण पुरो जॉबार आशिल्ली तेन्ना तांकां तें कळलें जॉब म्हळ्यार कसं शाश्वत न्हय जॉब कसं आसता म्हळ्यार खाली कसं न्ही एक प्रॉब्लम आयली पूण आमकां घर जावका गांव जावका ते कोवीड येताना जेन्ना पुरो कळलें आमकां गांव जावका तेन्ना पुरा दूर आशिल्ले गांवां आयलीं ती गांवांत सेटल जाता गेलीं ती आतां आनीक विशय कसो आसता म्हळ्यार एक जॉब आनी एक बिझनेस ते दोनींतू कसो वेरिएशन आसा म्हणून सांगल्यार एक स्मॉल एग्जांपल एक गाय आसता कशी सांगचें एक एक आतां एक गुंटा म्हणटा न्ही गायक आतां बांदूच जाल्यार ताका कसं करता वेग म्हणटा ते माळ न्हू ताका एक दोरी बांदता ती
आणि गायक सोडता ती वय गायची कसं म्हणलं लिमिटेशन तू इतल्यान तू कितले का पॅकेज असं दौरे तितल्यान तू वय म्हणून वय जाल्यार आमी बिझनेस कशें म्हणारी आमकां दवरना ती गायची वय आमकां आमी खंय पळय वचता गी ते आमी ग्रास करता वचेत आमी आमकां बिल्ड जाता वचेत आमी कंटिन्युएशन जाता वचेत करेक्ट सो हें एक स्मॉल एक्झाम्पल म्हणारी हांवें जे क्रिएट केलेलें वय अशें आसता म्हणारी हांव ते म्हाका गुर्त आसता आमकां गेल्लेलें मी सो ते आमी एक परिमिती एक लिमिट्स म्हणाला वय वय एक कम्फर्ट झोन आसून भायर येवच हय सॅलरी म्हळ्यार कसं म्हणारी आमकां ताणें बांदून आसा ती बांदूची कोण ते कंपनीच्यानी वय म्हळ्यार आमी तांगेर हाता आसता ती कंपनी ताणें आमकां दवर नासता ती करेक्ट आमी तांगेले आमी तूं इतलें वय 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 आमकां थंय दाखोवन भायर येवचें ना जाल्यार आमकां आमी हाय प्लॅ कशें म्हळ्यार आमकां सोड नासता ती सो आमकां दवरिना वय आमी बोंत अशें तुमगेले इंटेलिजन्स यूज करून वय ते सोडलेले गाय कशें म्हळ्यार ते सांजे म्हणटा ते पर्टिक्युलर त्या घरा येता तीच वय आमी बिझनेस सारी पुरो कडेन वता आसता सांजे म्हणटा आमी ते घरा आसता वय वय अशें हांव लायक सिमिली हय एक आमकां पुरा कडेन तूं देवाल थंय आशिल्लें गुरुल धर आशिल्लें स्पेशली जावन म्हगेले अन्नाले आम्माले आशीर्वाद आशिर्वाद आनी म्हगेले बायल जावन येयली सुमेधा ती हेल्प करतली मत्याची तुमगेले मस्त हेल्प करता कसं म्हळ्यार आतां Business. आमी बिझनेस कशें आसता म्हळ्यार सकाळचे फूल टायमार कन्स्ट्रक्शन सायटांत आसता एकडे तेकडे वचचें आसता सायट गेल्ले फुडले मस्त मनाचे एक नंबर हँडल करूं आसता म्हळ्यार पुरो जनरल मेंटॅलिटी फिजिकली मेंटली दोन्ही असता कन्स्ट्रक्शन लायनान पुरा आसता वय म्हळ्यार मेंटॅलिटी कशी म्हळ्यार पुरा दिला सायटाची एकूल एक आसना एक मेंटॅलिटी डिफरंट आसता सो आमी फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार तांगेली मेंटॅलिटी कशी आसता आमी फर्स्ट स्टडी करपाक जाता स्टडी करता ते स्टडी करून ताजे प्रकार आमी तांगेर चलता आसपाक जाता वय सो हांव तागेले उलटा उलयलें म्हणजे पाय आनी काम मेळना वय अशी पुरो बिझनेसान हांव सांगता तांची ताका पर्टिक्युलरली कसं करता अशें म्हळ्यार फुडें एक फॅमिली बिझनेस आसा म्हणजे जाल्यार बापूसू तागेले चेडू हांगा सगळे बसकार येत आशिल्लो ते कसं लायक बसकार येत आशिल्लो म्हळ्यार कोळूक पार्टी लागीं बापूसू डील करता आशिल्लो पुरा कशें बिझनेस करचें कशें करचें म्हणून तूं सायडा बसून पळयता ऑब्जर्व करता ऑब्जर्व म्हळ्यार कशें उलयता न्हू कशें उलयता कशें करता गाय कशें करता वय ताजे नंतर त्या पुत्ताक ताजे तांगेले बिझनेस कंटिन्युएशन करून दिता आशिल्लें आतांचे काल कसं जालां म्हळ्यार आमगेले व्हडले बिझनेस आशिल्ले पुरो फॅमिलीक व्हडलो बिझनेस आसता बिझनेस चर्ची जावन बंद करता आसा ती बंद करून कसं जाता म्हळ्यार बिझनेस ड्रॉप करून पुरो जनाला एक कामां वचचें वय आनी पेरंट्स तांगेली मेंटॅलिटी तांची कसं म्हळ्यार म्हगेले आनी कोणी फंक्शन गेले कुडले तुगेले पूत कसं करता गो तुगेले धू कसं करता गो म्हगेले धू दुबय कंपनी नाव एक कंपनी नांव नातले एक गांवचें नांव वय म्हगेले धू असल कडेन आसा म्हगेले धू पूत असल कडेन आसा म्हगेले फॉरिना आसा ते सांगपाक एक हेमी म्हूण लेखता ती वय जाल्यार निजोन पळोवचें गेल्यार ते हेमी न्ही कसं जाता म्हळ्यार आज जी आमकां खूश आसा पुरो तांणी येदूळ दाखोवन उलयता आनी खुशयेर सांगता ती तो फॉरिना आसा हांगा ते आसा जाल्यार मना भितर तांगेले दुसरें आसता शे म्हगेले पूत म्हाका लागीं ना न्हू तितले दूर आसना तुमी कितले आवसूक बापसूक नाजाल्यार कोणाक दूद हाडून दिया ती तांकां तें समाधान मेळना तांकां समाधान केन्ना मेळचें तुमी लागीं आसले मात वय तशें हांव पुरो जाणांक हांव सांगचें एकच कसं म्हळ्यार दुडवा म्हाका शिपोव नाकात दुड्डू आज येता पाय वता वय जाल्यार रिलेशन म्हळ्यार आमकां ते शाश्वत जावं प्रामाणिकते आणि हार्ड वर्क आस म्हणजे जाल्यार आपणे आप ताजितला येत ते दुड्डू कशी येता जाल्यार तुमगेलें आरोग्य तुमकां मेळटा करेक्ट तुमगेलें मेंटली कसं न्ही तुमी बेस्ट कामान तो त्या कामां त्या तुमकां मेळटा ना आनी तुमी इतलो पुरो भायर वचून घोळटा ती इतलो पुरो दुड्ड करता ती कडेर एक दीस गांवां येता ती गांवां येताना तुमी 2 आयटम घेवन येता ती एक भरपूर दुड्डू आनी भरपूर हेल्थ अनारोग्य अनारोग्य वय ते 2 घेवन अनारोग्य घेवन येवन हांगा तर कसं करूं जाता दुड्डू कसं करूंक जायना तशें म्हगेलो एक अभिप्राय कसो म्हळ्यार हांव पुरो जाणांक सांगता इतल्याची आमी दूर वचचे बदला आमी हांगा कसं एक क्रिएट करूया गांव उद्धार जाता गांव उद्धार जाता मस्त जाणांक काम मेळटा आनी आतां तुमगेली कंपनी कितली कामां आसाची आमगेल्यान चर्चा म्हळ्यार एक 40-50 जन ते आसा ती ओके पण आमी तांकां डायरेक्ट जावन घेना ती सो आमचे कसं केलो प्रॉब्लेम सेपरेट एक वेंडर लिस्ट करून तांकां सेपरेट हँडल करता आसा ती वय तशी म्हळ्यार आमगे पुरा टायपार हँडल करपाक जाता आनी एक म्हगेले एक फूड दाखोवन म्हाका एक इंट्रस्ट कसं म्हळ्यार हांव मस्त जाणांक म्हगेले फ्रेंड्स जे वता न्ही पळयता पुरो जाण म्हणटा हांव आयटींत आसा बेंगळुरू आसा दुबय आसा हांगा आसा ते आसा म्हगेले एक मना आसता कसं म्हळ्यार आतां आमगेले पुरा फॅमिलीचे नातले खंयचे कास्ट खंयचे आसूं तांणी पुरो सपोर्ट करतलो मस्त जाण आसा ती तशें हांव कसं म्हणटा म्हळ्यार आमगेले ते पर्टिक्युलरली कार्कळ जावो कोडयाल जावो मुल्की जावो हे पुरो प्लेसान तूं एक मेन हेडक्वॉर्टर्स जावन
तंत एक बिल्डिंग नातले एक एक प्रिमिसेस आम्ही ओपन करता आणि हे पुरं खंय भायर पुरं IT हांग पुरं काम होतं आपल्या तांणी पुरं एकत्र जाऊ का ಒಟ್ಟು जाऊ का सर्टन टाइम आरी तांणी पुरं ಒಟ್ಟು जाऊ न्हू आम म्हणजे कसं म्हणा हांगा दाखवून थेवचून काम करचो बदला आम्ही हांगा एक कसं क्रिएट करूया आमच्या गाव म्हणजे चिके दूर जाल्यार वडना कोड्याल जाल्यार वडना उडपी जाल्यार वडना सो त्या सर्टन लिमिट जारी कसं नाही केल्यार हाका कोणाला हेल्प जावक मारी आमच्या सगळे समाजाचे जनाले हेल्प जावका आता कशें म्हळ्यार त्या पुरो जनान ಒಟ್ಟು जावन एक फर्म क्रिएट केले म्हणून जाल्यार ಅಲ್ಲಿ पंदर थंगेल चेडवांकय तयार केला म्हणजे म्हणटा जाता आम्ही तांकां एज्युकेशन दिवन तयार करून भायर पेटोवचे बदला आम्ही असल पुरे एक सोसायटीन ते क्रिएट करून दवरले म्हणून जाल्यार फ्युचरांत आमकां हें आसता खंडित लोकली डेव्हलप जावे फुल डेव्हलपमेंट जाता तेन्ना कसं जाता हांगा आमच्या डेव्हलपमेंट जाता गांव डेव्हलपमेंट जाता आणि आमच्या देव धर्म कसं आसा की कसं नाही अवनती जायना कंटिन्युएशन जावन वता संस्कृती डेव्हलप जाता आणि मिगेले एक मस्त कन्स्ट्रक्शन आहा मिगेले एक मस्त एक मिगेले एम कसं म्हणारी आता केलावच्यान घर बांधतात ती विंगड कडे दूर घर असता आता तुम्ही मार्केट गेले नंतर ते व्हेजिटेबल घेतात ती तांतूं तुमकां मेडिसिन घाल असतात ती कसं नसतात ते अनहेल्थी सो मिगेले एक अभिप्राय कसं म्हणारी मिगेले एक फ्युचर एम एक व्हड एक जाग घेवचो हे जाग फ्युचर प्लॅन्स तांकां कशें म्हणारी थंय कोण पुरो राबता की तांकां थंय जाल्यार व्हेजिटेबल्स तांदूळ जावो आतां गाय पोशी दूध जावो तांकां कसं पुरो जावका त्या थंयचे लोकॅलिटीची क्रिएट करचें तांकां थंय दिवचें सो हेल्थी नेचर म्हळ्यार आमी केन्ना नेचराक आमी सोडून वचचें जायना सो आमी खंय एक घर करून राबलें म्हळ्यार तें आमकां मेंटली फ्री आसुका आनी तांकां त्या पुरो पळयता आनी तांकां तें थरो आसता आमी ग्रो करून आमी खावचें मिगेले व्हड बिल्डींग बांदचें तसले एम मिगेले ना मिगेले एम अशें हें एक सो फ्युचरांत कोणें फंडींग केल्ली म्हणून जाल्यार येता म्हळ्यार ताका जाय जाल्यार वेवस्था पुरो आसा आमकां मेन कसं म्हळ्यार फंडींग आसा मातसो आमकां कोणें हेल्प करतले कोणें ना ती सो आमकां हेल्प करून मुखार आयली म्हणून जाल्यार आमी खंडीत ताका मुखार सुनो आमच्या बेलमंड मात्र न्ही आमच्या बेलमंड सरावंडींग तांणी आमकां खंय आपण व्हरता की त्या गांव आमी डेव्हलपमेंट करून दितात सो हांव कसं म्हळ्यार वन फॅमिली सो वन फॅमिली म्हळ्यार आमी पुरो जन ಒಟ್ಟು मेळका पुरो जन वसुदैव कुटुंबम म्हणटा पुरो जन ಒಟ್ಟು मेळून आमी एक समाज मुखार व्हरका तशें आसतना आमकां मस्त खोशी जाता आनी मुखारी आमच्या देवाले गुरुले कित्याक म्हळ्यार आमकां गुरू मुख्य समाजांत आमकां कसं म्हळ्यार देव गुरू आनम्मा तांगेले आशिर्वाद आसा म्हणून जाल्यार तुमी कसलेंय काम करा ती तुमकां फेल्यूर म्हळ्यार ना 100% तुमी मुखार सुनू ते कसं काम केलं की तांतूं तुमकां सक्सेस आसा आमी गेले वेर आमकां विश्वास सुका मुखार काम करता जाल्यार आमच्या एक विश्वास आसा म्हणून जाल्यार कसं नाही काम करूं येता आमी आनी कसं म्हणटा आमी भिवचनाच आतां एकलो चोरपण करता आनी ताका भंय आसता ओ हांव पांय चोरलां पांय खंय शिकून पडटी आमी कसं न्ही चोरपण करतना ती खंय वचाके धैर्य आमी बिझनेस आमी खंय वचेत आमी कसं न्ही बिझनेस करूं येता सो तशें आसतना आमी एक कसं म्हळ्यार आमच्या सगळे पुरुजांक सांगचे एक पॉयंट जलतीतले आमी गांवां कडेन येवया ग्रेट गांवां कडेन येवन आमी गांव डेव्हलपमेंट करूया ऑलरेडी दूर आशिल्लें थंय डेव्हलपमेंट जेत्ता वता थंय वतले आलोचन करता आसत ती कसं म्हळ्यार लक्ष कोटली सांबाळ मेळटा थंय भाड्या आसता ती खंड पाटी भाड दिवका ते वेहिकला वच्चे ते दूर हें तें म्हणटा तांगेलें हेल्थ पाड जावन आसता तशें हेल्थ प्रॉब्लेम्स ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತ ಮೇಳ್ತಾ ದುಡ್ಡು ಮೈನ ಎತ್ತಲ ಮನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಳ್ತಾ ಎಲ್ಲ ते ದುಡ್ಡು ಅಂತೂ घेताना आम्ही आता बिझनेस करून फॉर एक्झाम्पल एक आम्ही बिझनेस केला महिना 50,000 रुपये मी हाता आयली ते हाता येताना म्हाका मस्त खुशी म्हाका आसता हो म्हाका मेळ्ळें म्हणून त्याने तुम्ही महिना सांभाळान तू एक 2 लाख त्याला हात दवरलो 2 लाख घेतला तेन्ना ह्या खुशीन त्या खुशी मस्त डिफरन्सेस सांभाळ घेवच्याकय आमी अर्न करच्याकय मस्त डिफरन्स आसता सॅटिस्फॅक्शन हॅपीनेस खंडीत तुम्ही त्या फिल्डाक गेले आमी त्या फिल्डाक देवल्या मानता आमकां ताजे बगे कळटा तशें हांव म्हणटा कोणय भिवका म्हूण ना आता कसं तुम्हाला एक तुम्ही फिल्डाक देवल्या नंतर तुम्ही फेल जाता म्हळ्यार नंती ना तुम्ही कसं अनेक कसं म्हणारी हांव एक बिझनेस केल्ले आज एक बिझनेस केल्ले त्या बिझनेस म्हणून भोंवता बसलो म्हणून म्हाका बँगलोर वचचें आसा बॉम्बे वचचें आसा थंय वचचें आसा म्हणून बिझनेस खंयचे बिझनेस करल्यार आमी ताजे वटू असले मात्र खंडीत मोग करता आमी कितले मोग करता की बिझनेस आमकां तितल्याची मोग दिता वता
तांदूळ आमकां रिटर्न्स येता वता. आयडियाज येता. होय आयडियास आणि नवे नवे आयडियास येता. कसं म्हणाली आज हांव हें केलें पाय कसं करूं येता. आतां हांव तुमकां जाग्या विशीं सांगलें, कन्स्ट्रक्शन विशीं सांगलें, पुरो विशय तशेंची. तांतू मस्त कश्ट असता. ते कश्ट आमी सॉल्व करता वचुका आणि इवन कसं म्हणाली पुरा काही एक परमनंट सॉल्यूशन म्हणाल असता. ಖಂಡಿತ ವೈ खंयचे हाका सॉल्यूशन नातील कसं ना म्हणून ना. ವೈ ते सॉल्यूशन आमी सोदिता वचुका वै आणि आमी काम करता वचुका आमगेले इतल्याकाची. सो आमी मुखार गेले तशेंची आमचे समाज आमगेले म्हाका शेकता असता. वै आणि आमकां गॅरंटी सपोर्ट दिता ती कोणाकय खंयचे बिझनेस करताना सपोर्ट दिना म्हणाल कोणी ना. वै आणि आज एक मस्त हांव ऑब्जर्व केलेलो असता. कोणेय बिझनेस करताना आमी म्हणटा ती तो मरे आमकां बिझनेस करूं सोडना आमकां आडपाय दिता. आमकां पळयलें जाल्यार जायना. त्या पूर मेंटॅलिटी आसनाच इता म्हणारी आमी ते मना लेक्ची मानतात. पूर जणे आमकां हेल्प ये बैसून चंदुकोन सॉर्ट आउट केला आणि कसं म्हणाल पूर जण आमकां हेल्प करतले आसूचे. कोणे आडपार घाल ते केन्ना मेर मना येता म्हणारी आमगेले बिझनेस एकडे तेकडे जाताना आमी लेक्च आमी बैसून लेक्च मान रो तो अशी करतगी तो अशी करतगी तो अशी करता लेक्च मानतात. जावन जाल्यार पुरो जनाकय पुरो जना वयरी मोग विश्वास आसा. ते मेन कसं जाता म्हणारी आमी बैसून उलयले मानता ते सॉल्व जाता. करेक्ट करेक्ट आतां कसं जाता म्हणारी हांव ह्या घरा आसा आनी एकलो 2 घरां तेकडच्यान घरा आसा. आमी दूर दूर बैसून आलोचना करता बसलां ती जाल्यार ಒಟ್ಟು मेळटना ती. तुम्ही ಒಟ್ಟು बसागी ಒಟ್ಟು बैसून एक सॉल्व करा ती कसं प्रॉब्लेम ना हांगा. पुरो जन सपोर्टिव्ह आची तो म्हाका सपोर्ट करता हांव ताका वै करेक्ट आज हांव ताका सपोर्ट केल्या पाय तो म्हाका सपोर्ट करता ती. ಖಂಡಿತ आता आमी आमगेले फोटोज पळया येस हें कसले हेंचे आतां तांतू तुमी पळयता आशिल्ले एक गराज प्रोजेक्ट आसा ते फावंडेशन आनी ते राजांगण म्हणून बरयला पळय ती ते कटपाडी वेंकटरमण देवस्थानाचे राजांगणा प्रोजेक्ट. ओके सो त्या प्रोजेक्ट आमकां पांडुरंग कामत हांगेले आनी तुमी मेळ्ळे ते आमकां मस्त हेल्प केल्लो आसा किणीमाम म्हणून तेंचे प्रेसिडेंट जावन आसा ती. हें तुमी बांदयतना प्लिंथ की कसं म्हणटा ते विंगड विंगड फोटो वै तुमकां रायट सायडा 2 फोटोज पळय ते घराचे फावंडेशना फोटो ओके 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 बरले ते लास्ट एक फोटो पळय ते राजांगण म्हणून पळय वै वै ते बिल्डिंग ऑलरेडी जालें तांते एक बारी लायक काणेस कसं म्हणारी ते प्रोजेक्ट म्हाका दिल्लेले पावसाळी टायमार पावसाळी टायमार दिल्ली नंतर ते फेब्रुवारीन तूं रथोत्सव मस्त लिमिटेड पिरियड्सान तूं ते म्हाका ते प्रोजेक्ट दिल्ले आनी म्हणलें सोम्यान येवचें आसा रथोत्सव टायमार हें प्रोजेक्ट जावका म्हणलें ती. म्हाका भारी एक शॉक कसं म्हणून तितले लिमीट भितर कशें करूं ते प्रोजेक्ट म्हणून ताका थंय म्हाका एक पॉयंट मेळ्ळो कशें म्हणून सोम येता ती म्हणून सोम येताना हांव काम करता 100% ते काम जाता हांव करेक्ट तशी ते पावस आमी लॅक करनाशी आमी कंटिन्युअस काम केलें त्यांनी कसं लॅक लागी त्या टायमार ते प्रोजेक्ट कंप्लीट जालें. टायमार जालें टायम रथोत्सव टायमार ते प्रोजेक्ट जालेले आसा. ते प्रोजेक्ट मस्त जणांन पळोवन म्हाका सांगिल्लें आसा भारी लाय जाला प्रोजेक्ट म्हणून ते अडकल म्हणटा ती मस्त ओल्ड एक अडकल आशिल्ली थंय ते बिल्डिंग करताना आमकां ते भटमामाल आशिर्वाद जावो कमिटी तांगेले जावो मस्त सपोर्ट मेळ्ळो आसा. ते कटपाडे जाल्यार तसले राजांगणाचे प्रोजेक्ट हें केन्ना कितल्या इसवीन तूं ते एक 2 वर्सां पुढे जालें. हें सुधींद्र हें सुधींद्र सभाभवन विठोबाच्या मंदिर बेलमण हें सांगिल्लें हें मस्त डिफरंट जावन आशिल्लें फुडें हे ऑल रिनोवेट करून ह्या टायप केलेलें आसा वयर हॉल तोगू तांचो रायट सायडाक भजन मंदिर आसा तशें ती 2 हॉल आसता वयर तोगू हे फुल रिनोवेट करून बेलमण पेंटान तूं एक मंदिर आसा टोटल बेलमणांत आमगेले 48 GSP समाजाचें घर आसा ती येवका पळोवच्या येवन पळया ती भायर कशें जाला भितर पळयता तुमकां कळटा ताजें कशें जाला म्हणून सो थंय पुराय राजांगणांत कटपाडी नेक्स्ट हे बेलमणचे केशवराय शेणे म्हणून तांगेले एक घर आमी केलेलें आसा हे बेलमणांत गेले तांगेले शॉप केलेलें आसा मुखार पुराय शॉप्स आनी केलेलें आसा हे क्रिस्तांवांचेले तागेलें नांव हांगा खंयचे म्हणल्यार बेलमणांत तूं बेलमण चर्च आसा बेलमण चर्चाला सिके मुखार वताना थंय केलेलें आसा भारी एक हॉड आसा न्हू व्हडली घर हॉड आसा 3 घर आसता तूं ओके एक डुप्लेक्स आसा वयर तोगू आनी बॅक सायड दोनी तुमगेले प्लॅन सकडे पुरा प्लॅन ताणें कसं म्हणलं फॉरेन आशिल्लो ताका कसं म्हणून म्हाका एक लायक घर जावं डुप्लेक्स वयर तोगू आनी 2 भाड्या घाल तशें जावं मागलो तशें त्या प्रमाणे आमी ताका कोण दिलेलो आसा. हे कटपाडीचे नागबनाचे हे 41 मंडला भितर 41 दीस भितर हे एक प्रोजेक्ट जावं म्हणून सांगिल्लें आसा. ते सगळेचे कंपाऊंड वर्क जावो वयले नागाल सगळे आले जावो ते शिलामय केला फुल 41 दीस भितर केला हांतू अनेक भारी एक इंटरेस्टिंग काण आसा. हे ओल्ड तांगेले बंगार कामत म्हणाले कुटुंब आसताले नागबन तांणी ते नागबन दितान केलो फातोर आनी मेळ्ळो आमकां दिल्ले
ते काम करता वताना काम केन्ना पळय जातना म्हाका हांव केन्ना वचते हिटाचिकलचे लेवल करता जातना तशें ते करता करता वताना 4 दिसाक हांव लेखला आज स्टॉप कोण सोडचो म्हणून खंडीत वता म्हणटा एक व्हडलो नागाफातर आमकां वयर मेळ्ळो ओल्डेस्ट नागाफातर थंय मेळ्ळो तो आमकां तशी ते फातर मेळका म्हणून ते काम दिलें असं म्हणून हांव लेखलें ते फातर केन्ना मेळ्ळें की इमिडिएटली पटा 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 काम जालें 41 days ते पयलीं इनॉग्रेशन जालें पुरो जन आयले प्रश्न घाल्ले तांगेले कुटुंबियांक मस्त खुशी जालें बंगार कामात कुटुंबस्थರು कटपाट बप्पाले घर माधवराय कामत तांगेले केल्ले आमगेले घरा मुखारी आसा ताणे तांचे एक इंटेंशन घर जावका म्हणून तांगे सಣ್ಣ मट्टाचे बजेटेड घर जावका म्हणून तुम्ही घर पळयता आसतना हे घर असले घर आमी टोटल 35 to 40 lakhs बजेट भितर पुरो करूं साध्य वय घर कंपाऊंड पुरा మరి జాగా లేకపోయింగాడు जागे लागून జాగ असला मात्र नाही जाग कसं करता आम्ही दिता ती हो 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 आता तुमका आमले प्लेस लोकॅलिटी खंय जाग दिला आमगे जाग असता तुम्ही 35 to 40 lakhs यू डील विथ द लँड जाग्याचे असता आमगे सांगता ती आमगे बजेट एक ना मला 35 to 40 lakhs मग पुरो जाग मग विथ द लँड दासन्स जागो कंपाऊंड बाय घर पुरा हांव दिता ग्रेट त्या बजेटार हांव कॉल दिता हेंची मनशे कल्स प्रोजेक्ट पळय ताका फुल्ल 3 बिल्डिंग आशिल्ले एदूर एक वेगळ बजेट मान जागो त्या बिल्डिंग मनशे कल्स सांगली पळय ती त्या बिल्डिंग जालेले ಟೌನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶಿರುವ ಮನು ಶಿರ್ವಾಂತು ಶಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂತೂ 20 ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅಸ 33 शॉप्स असती आणि असल एक बिल्डिंग तुमका उडपी सराउंडिंग खंय पळोवचें मेळटा इथं तुमकां सायड फुल्ल पळय ती ते रोड 2 सायड आमी रोड दिलेलो आसा आणि हाजी फुल्ल प्लॅनिंग हांव केलेलं स्ट्रक्चरल आमगेले एक आतां आमगेले आमी टीम सेट केला स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर आमगेले जाल्ले एक जण आसा स्टाफ म्हणून आसा सेपरेट सो पूर डिझायन हांव करता पण अंतू हे बिल्डिंग केल्यानंतर एक बँक येता आणि एक सुपर मॉल येवचे आसा तशी फ्लॅट आहे तशी लायक रीती जालेले फ्लॅट ವಂಡರ್ಫುಲ್ लायक ग्रेट ग्रेट खंडित तुमका हे विचार सांगू मेन सांगू का कसं म्हणणारी केशवेंद्र ट्रस्ट हांनी पुरो एक त्यांची गावांतू हे बेलमणांतूची केशवेंद्र ट्रस्टांनी एक घर दिवची एक योजना केलेलं आसा 100 घर तांणी दिवची योजना केलेलं आसा ओहो त्या घरांतू म्हाका स्वामील आशीर्वाद हांगाय आसा म्हणल्यार म्हाका एक बारीक खुशी कसं मारी सूर्य घराचे कन्स्ट्रक्शन म्हाका मेळ्ळें तें बेलमणांत आमी कन्स्ट्रक्शन केल्लें केशवेंद्र ट्रस्टाचे पुरो जन आयलीं ती नंदगोपाल माम एस्पेशली त्या एक प्रोग्राम आयलीं ती थंय दाखून म्हाका तांगेले कॉन्टॅक्ट मेळ्ळें आज हांगा येवन तुमगेले येदा 2 उत्तर उरला का म्हणून जाल्यार तांणी म्हाका येवन ते सपोर्ट तांणी म्हाका पळयले कुडे तांणी म्हाका सांगलें तू तांणी मस्त मुगेले एक अर्दी घंटा उलयली ती कशें तू केल्लें तू गेल्या चर्ची जेवन हांव मस्त जाणा पळयलें व्हड व्हड मनुष्य कशें करता कोणा पळयले पुडले तांकां एदूर उलोवचें गेलोचें कसं आयलीं ती चमकलीं ती जाल्यार नंद मामान म्हाका बारीक खुशी जोड कसं म्हणारी तांणी म्हाका आपयलें पुरो निमगेलें तू कसं करता कसं तुगेलें इंटेंशन कसं नेक्स्ट कसं करता पुरो विशय तांणी म्हाका डिटेल निमगेलें आनी तेन्ना तांणी म्हाका म्हणलें तू एक फावटी फोड्याला येवका आमच्या स्टुडियो येवका 2 उत्तर आमचे लागीं उरलो का म्हूण सांगलें समाजाक एक कशी म्हणून कशी म्हाका बारीक खुशी नंद मामा वयर मस्त एक अभिप्राय आसा तांकां तांणी म्हाका एक हेल्प केला हांगा ते आयले म्हळ्यार कसं म्हणारी पुरो तांकां एक अभिप्राय म्हणजे समाजाचे पुरो जन उद्धार जावका म्हळ्यार एक्झॅक्टली तांगेले मेन इंटेंशन त्या पुरो जन बरें जावका म्हळ्यार एक इंटेंशन तांगेलें आसा तशें कष्ट पावन वयर येयलो सर सगळ्यांक हांव तांगे लागीं निमगेलें तांणी बरो CA स्टुडंट्स आसा मस्त म्हणून अकाडमी करता आसा खंय ट्युशन क्लासेस दिता आसत खंय सो कॅम्प हांगाच विश्व कोंकणी मस्त समाजाक मस्त म्हणून हेल्पफुल तो तसल हेल्पफुल करतले आमच्या समाज आनी काही जन मुखार येवका अशें आमच्या समाज खंडीत उतार जाता म्हणून तांच्यांनी लेखून आमगेले चेडूंक बिझनेस घालका म्हणून मना आशिल्ल्यांक तुमगेले लायक एक संदेश दियाच न्ही आतां नेक्स्ट कोणूय बिझनेस करता म्हणून सांगिल्ल्यांक हांव कसं सांग म्हणारी तुमच्या मनान तूं कसं आसता म्हळ्यार एक मेन तुमच्या मना इंटेंशन कसं आसा म्हणारी हांव मुखारसून कसं कोरता आणि तुमकां कसं नाही भंय बीत घेवचें नाजे म्हाका हें केलें तशें येता अशें येता म्हळ्यार कसं नाही भंय अशें नाजे ओके कसं नाही केल्यार म्हगेलें बरेपण एका तरी म्हणका आनी देवंका मुखारसून ते आतां कसं जालें म्हणारी कोणूय बिझनेस करून मुखार येतना कसं जालें म्हणारी पुरो जन नेगेटीव सांगता आसतात हो त्या नाका मारूया ताका लॉस खंय ताका कशी खंय तशें तुमी खंय वचा ती नेगेटीव पॉयंट्स जाल्यार नेगेटीव पॉयंट्स तुमी त्या बिझनेसातून पळयला म्हळ्यार कसं ते नेगेटीव जाल्ले कोणूय पळयता ना ती खाली पळयता कसं म्हणारी ते नेगेटीव सांगील मात आयकता सांगील आयकोच मानता तुमी जावन पळयला ना ताका म्हणजे तुमी जावन एक फावटी येया ती फ्री माइंडेड येवन बिझनेस करा ती बिझनेस करची कशी म्हणारी एकले निमित्त बिझनेस करू साध्य ना एक 10 सपोर्ट जावका मेन कसं जावका म्हळ्यार सपोर्ट
गांव तुला सपोर्ट असल्या मान तो पुरो करू साध्य असता. Correct. सो कसं बिझनेस करता कसं जावं जाल्यार पर्टिक्युलर गांवांच्या सपोर्ट आसता. आणि कसं म्हणाली एक एक गांवांत तूं केला नासता तांगेलो फंडिंग करून रेडी असता ती तांगे लागीं आयडियास आसना आनी ते कशें व्हरचें म्हूण आसना. केला जेन्ना आयडियास आसता फंडिंग Funding आसना. हय. ते फंडिंग आयडियास ते दोन ओट्टू जाल्यार मान ते कसं क्रिएटीव करूं साध्य असता. तशें आसतना हांव आमच्या पुर्वजांक सांग तितल्याची पर्टिक्युलरली आमच्या गांवांत कोणें एकलो लायक एज्युकेशनार आसत नागेले कसं म्हणून आस म्हणजे तागेल तुमी एक आयडियास घेया ती आनी ताका हेल्प करा ती आनी तागेल तसाल एक 10 जाणां ओट्टू करा ती ताका एक कंपनी कसं क्रिएट करून दिया तागेल आमच्या समाजा भितर मस्त जन लागी आयडियास मस्त आसा पुढे दाखोवन कशें म्हणारी आमगेले आमी पर्टिक्युलर नांव पाविल्याची ताका एक बुद्धिवंतिकेक नांव पाविल्लेस हय. समाज म्हणून सांगे पुरो फॅमिली. सो आमगेले बुद्धिवंतीक आसा आर्थिकते उणे शके पुरो आर्थिकते आशिल्ले आसात. हय. सो आर्थिकते बुद्धिवंतिके दोन्ही ओट्टू करून आमच्या समाज मुखार वचुका आनी इतले जनांना डेव्हलपमेंट जावका खंय म्हळ्यार गांवांत डेव्हलपमेंट जावका आनी तांणी डेव्हलपमेंट जालें तशें ऑटोमॅटिकली गांव डेव्हलपमेंट जाता. Correct. Correct. Very good thought. तशी वेल थॉट लायक तुमगेले विचार तुम्ही आमगेला सांगिल्ले आसा आनी अशीची तुमगेले धैर्यानी तुमगेले वयर तुम्ही विश्वास दवरून हार्ड वर्काक कसले भिनाशी तुम्ही तुमगेले कंपनी मुखार व्हरता आसाची आनी अशी 100 बिल्डिंग तुम्ही बांदूत कशी जावो म्हूण आमगेले शुभेच्छा आनी आमगेले विक्षकांकय आतां आमी हांगेले प्रयाण आयकलींची व्हेरी इन्स्पायरिंग स्फूर्तीदायक आशिल्ले आमी सकडे आमी उलयले चंदकोन आयकून घेवन आमी आमगेल्या जिवनांत अळवड करून घेवन वचचे का म्हणून हांव मस्त सांगता आसता आनी खंडीत एक मनशाक फेलर म्हणलें आसना ते फेलर आमी क्रिएट करून घेवचे ते मत्यान दवरनाशी चंदू करून मुखार वचच्या म्हूण सांगताची सगळ्यांक देव बरो करो आमी पुक्ताय करताची.